गोंया बॉडी बिल्डिंग करून हांवें म्हाका ना म्हणून गव्हर्मेंट जॉब दिलो ना. पयलीं कामां आसलेलो तो पसून काडला म्हाका. एक शाल घातलो म्हाज्या गोंयांत, एक ट्रॉफी दिवप फकत आनी नाल्ल दिवप. हें एक्चुली हें आसता विथ बॉडी बिल्डिंगाचें गोंयांत. हालीं म्हाका एसेंब्ली दाजी सरकारान नांव घेतलें हांव थंय गेलो म्हणून, आनी म्हाका कितें करचें म्हणून एसेंब्ली गोवा सेशना. न्यू कमर जे म्हाजे कोण क्लायंट आहा नाल्यार कोणाक सांगता न्ही स्टेरॉइड केन्ना घेवप न्ही. नो. दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोवा प्लॅटफॉर्म. आज म्हजे बरोबर एक खूप व्हडलो मनीस आसा, सो तुमीच पळयात डायरेक्टली. हाय नेवेद, वेलकम टू गोवा प्लॅटफॉर्म. थँक्यू वैभवी. कशें चल्लां? बेस्ट सारकें. युजली कितें जाता सांग, आमी आतां जेन्ना पब्लिकान भोंवतात बी पळय आनी जेन्ना बॉडी बिल्डर मुखार दिसतकीर आमी खंय तरी आमची मेंटेलिटी आसा की हांव बॉडी बिल्डर अशें करून आमी पयस वता सारकें. हांवें पळयलां तशें. सो तेंच तुवें केन्ना एक्सपिरियन्स केला असो कोणी तुका पळोवन डेली धांवता पळयता. कितें अशें फन कितें सांग? लोक वळोन पळयता, परत वळोन पळयता, मागीर पळयत रावता, मागीर परत पळोवपा येता गोवन. पूण केन्ना अशें कितें एक जाला इन्सिडंट असो रस्त्याचेर? ना, फोटो काडपा येता. येता खूब जाण येता सेल्फी घेवपाक. बॉडी बिल्डिंग म्हणल्यार न्ही खूब पेनफूल प्रोसेस की तेतून तुका फूल तुजें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. तूं एक सर्टन वेयान दिसता तो मागीर तूं दुसरे भशेन दिसपाक लागता आनी खूब त्रास पडटा जिवाचे, खूब हाल जाता. सो तुवें कित्याक चिंतलें बॉडी बिल्डिंग करपाक? पळय, बॉडी बिल्डिंग म्हणल्यार चिंतलें म्हणल्यार म्हाजे भाव बॉडी बिल्डर पयलीं, म्हणल्यार तोय खेळटालो युनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग, आनी तो एक्सरसायज मारता तेका पळोवन हांवें स्टार्ट केल्लें बेश्टें एक्सरसायज मारपाक. कळ्ळें न्ही. एक्सरसायज मारून ते प्रोग्रेस जाता तें पळयलें हांव कसो बॉडी चेंज जाता ती. मागीर तें एडिक्शन जालें. कळ्ळें न्ही. एडिक्शन जावन मागीर ते डेली जिमा वचप. मागीर जिम मान जाल्यार न्हीद पडत ना. अशें तेका पळोवन तो बरो दिसतालो एक्सरसायज मारून. सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन सक्को व्हडलो, 8 वर्सां व्हडलो म्हाजे, पुलीस तो. सो तो युनिवर्सिटी खेळ्ळा मुगो बॉडी बिल्डिंग, तेका पळोवन. आनी तेन्ना तूं कितले एजीचो? भुरगो एक 8th 9th. मागीर तूं स्टार्ट केन्ना केलें? 8th 9th. इतले बेगीन तूं जिमाक वचपाक लागलो? जिमा न्ही, घरा कडेन डंबल्स आसले बारीक, निलेशा म्हाज्या भावान हाडून दवरलेले, ते मारतालो. मागीर ते जेन्ना लायट लागपाक लागले न्ही, मागीर सिमटा करून मारपाक लागले आमी. सिमीट घालप आनी ते मागीर सुकोवन मागीर तेका डंबल करून मारताले. थंयच्यान स्टार्ट. मागीर जिमा वचपाक भावान सपोर्ट केलो म्हाका वचपा खातीर. मागीर 150 रुपया फी आहलेली. फर्स्ट जिम म्हागेलें VMS म्हणून आहलें केप्यां, थंय वयतालो जिमा. थंयच्यान स्टार्ट जर्नी म्हागेली बॉडी बिल्डिंगाची. 2002 स्टार्ट केल्लें जिमा वचपाक. आनी कितलो टायम लागलो मागीर बॉडी हे जावपाक? फर्स्ट कॉम्पिटिशन 2008 खेळ्ळा बॉडी बिल्डिंग. तेजे पयलीं पावर लिफ्टिंग खेळटालो हांव बेश्टें टायमपास, इंटर जिम बीन. पूण 2008 हांवें युनिवर्सिटी गोल्ड मारलें बॉडी बिल्डिंगान. तेजे नंतर स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग करियर म्हाजें. आतां तूं अमेरिका आसता, सो यू आर लिव्हिंग युअर लायफ थंय. सो तुजें भुरगेंपण कशें आशिल्लें? गोंया भुरगेंपण म्हणल्यार मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान हांव. म्हणल्यार एक घरा 5 जाण, एक रुमा 5 जाण रावताले. 5 जाण हय. तेन्ना गरीब अशी आमी सारकी. तेच्या मागीर निलेश म्हणल्यार भाव सोडून गेलो, पुलिसा जॉब लागलो तेका. मागीर 4 जाण रावपाक लागले एक रुमा. सोडून गेलो म्हणल्यार तो पुलीस जाल्ले. मागीर तो तेका ट्रान्सफर म्हापसा जाली, तो मागीर थंय म्हापसा रावपाक लागलो. म्हापसा रावतकीर मागीर हांव मातसो व्हडलो जावपाक लागलो. मागीर रेंटा फ्लॅट घेतलो फर्स्ट. केन्ना म्हाका खबर ना, 2014-15 दिसता म्हाका. मागीर थंयच्यान स्टार्ट म्हणल्यार रेंटा रावन खूब त्रास काडले काय भरपूर. स्वता म्हणल्यार हांव आनी भाव पळयतालो दोग जाण. कित्याक एक कडेन रावप सारकें जायना न्ही, एक रुमा बी रावपाक. आमगे एक रूम मुगो आनी किचन आसलें पयलीं घरा. मागीर ते बाई व्हडली न्ही, बाई भयणा म्हाका एक, ते 6 वर्सां व्हडले आनीक म्हाजे. हांव लास्ट. तेका प्रायवेसी जाय आसली. मागीर फ्लॅट घेतलो रेंटा. थंयच्यान स्टार्ट. आनी काय हांवें रिसंटली ग्रॅज्युएशन केलें. तेजे पयलीं सेकंड इयर कॉलेज सोडलें कित्याक जायनासलें म्हाजें शिकपाक. एक सायडीच्यान पयशे जायनासले. बॉडी बिल्डिंग तूं जाणा कितलो एक्सपेन्सीव.
स्पोर्ट्स म्हणटकीर हय तेंच म्हाका तुका विचारपाचें आशिल्लें की हय बॉडी बिल्डींग करपा शक्य नासलें कित्याक हांव कॉलेजी करतालो आनी बॉडी बिल्डींग सेपरेट बॉडी बिल्डींग करतालो. बॉडी बिल्डींग डायटा मागीर सप्लिमेंटाक पयशे लागताले भरपूर आनी मम्मा बी दिनासली तितली. मागीर हांव जॉबा लागलो फर्स्ट बाउन्सरा माजोड्डा 2009 कितें 8 काय 9 कितें 8 कॉम्पिटिशन रोखडो मागीर कामां लागलो आनी काम आनी कॉलेज मॅच जायना जाली. सेकेंड इयर कॉलेज सोडलें मागीर. हय तेंच हांव तुका विचारपा आशिल्लें की पयलीं तुमी एकूच रुमान रावतालीं थंय तुवें तुजें स्टार्ट केल्लें सो तेन्ना मागीर ते सप्लिमेंट्स बी घेवपाक पयशे खंयच्यान येताले? तेन्ना सप्लिमेंट बी कांय घेनासलो सा नॅचरल नॉर्मल एक्सरसाइज मारप डॅडी पयलीं चिकन बिकन हाडटालो तें खावप दॅट्स इट आनी कांय ना. सप्लिमेंट बी घेवपा हांव म्हाका दिसता 2015 स्टार्ट केलें दिसता 2014-15 सप्लिमेंट म्हणल्यार हाली तेजे तेज पयलीं नॅचरल सारको आनी तेन्ना बॉडी कशी आशिल्ली बरो आसलो स्ट्रक्चर म्हाका कित्याक हांव जिमा बी 2-3 वर वयतालो जिमा भरपूर मेहनत करतालो. पूण तुका पेन जायनाशिल्लो म्हणल्यार असो वाज येनाशिल्लो की जिमाक ना थोडे दीस जीम वतात. म्हणल्यार एडिक्शन जाल्लें म्हाका कित्याक हांव 9th स्टार्ट केल्लें जीम. सो 9th साकून आतां म्हाका ऑलमोस्ट जिमा वचपाक लागले 22 वर्सां जालीं. हार्डली मिस केला जीम. तूं बिलीव करपाना म्हाजे फ्रेंड तुका सांगतलें कित्याक हांव हांगच्यान मागीर जेन्ना शोल्डर पसून मोडलेलो न्ही म्हाजे फ्रेंड आसा म्हाजे बरोबर तेका विचार म्हाजे शोल्डर मोडलेलो डॉक्टरान सांगलें बांदेकरान डिनान म्हाका GMC ही गोश्ट कोणा सांगला एक्सरसाइज मारनाका म्हणलें म्हाका कळना तुका. आनी आमी एक्सरसाइज मारना बेजार येयलो म्हणून हांगच्यान पुणे एक्सरसाइज मारपाक गेले पुणे गाडी घेवन रातचे लेग्स मारपाक कित्याक हांगा लोक अशें म्हणटाले हो बेश्टे फोटींग सांगता म्हणून हो इंजर्ड जाला. इंजरी जाली खूब इंजरी खूब फेस केला लायफान लिगामेंट इंजरी शोल्डर इंजरी त्यात म्हाका गॅप पडलो बॉडी बिल्डिंगाक. 2019 नंतर कॉम्पिटिशन खेळना आतां परत खेळटलो आतां. गोंय सोडून तुवें अमेरिका वचपाचें कित्याक चिंतलें? पळय गोंया मिस्टर गोवा कितले फावटी जालो वचपाक कारण आसा तुका. मिस्टर गोवा जालो नॅशनल कितली मारली एक मिस्टर इंडिया टुरान खासदार श्री मारलें 2019 तें मारून हांवें पयलें की हांगा बॉडी बिल्डींग करून कांय फायदो ना एक शाल घालता मग तूं गोंयांत ही रियलिटी बॉडी बिल्डिंगाची म्हाजी. मिस्टर आनी महाराष्ट्रा बी हांवें टायटल मारलें न्ही म्हाका रेल्वे जॉब दिता आसलेले नाल्यार खंय तरी जॉब मेळटा आसलो. गोंया बॉडी बिल्डींग करून हांवें म्हाका ना म्हूण गव्हर्मेंट जॉब दिलो ना. पयलीं कामां आसलेलो तो पसून काडला म्हाका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक कामां आसलो 2011 to 3 वर्स कितें काम केलें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक थंयच्यानूच काडलो म्हाका फिक्स केलें ना कळना थंय तेच मागीर तें डिसअपॉयंट जालो. मागीर म्हाजे क्लायंट आहा गो म्हाजे हांगा करतालो पूण तितलो पयसो पावना बॉडी बिल्डींग आनी तूं जेन्ना प्रोफेशनल जाता न्ही वैभवी जाल्यार तुका पयसो चड लागता बॉडी बिल्डिंगाक कळ्ळें न्ही मेंटेन करपाक चड लागता भरपूर लागता. आनी एकदां तूं मिस्टर गोवा बी जालें न्ही आनी तूं जेन्ना नॅशनला बी प्लेस मारता मागीर तूं इंटरनॅशनल चिंतता इंटरनॅशनल चिंतता न्ही तेन्ना तुका पयसो चड लागता आनी तेन्ना स्पॉन्सरशीप जाय पडटा. सो तें म्हाका कांय मेळना एक शाल घातलो म्हाज्या गोंयांत एक ट्रॉफी दिवप फकत आनी नाल्ल दिवप हें एक्चुली हें आसता विथ बॉडी बिल्डिंगाचें गोंयांत एक शाल एक नाल्ल दॅट्स इट कांय ना. तें पयलें बिटलो हांव आनी हांव युट्यूबार पळयत आसता न्ही मागीर कोच ट्राय केलें खंयच्यान स्पॉन्सरशीप बी मागपाक? हय खूब कडेन मागीर लास्टाक एक म्हाका अप्रोच जाला आतां हालीं म्हणल्यार हालीं 2 वर्सां जालींच म्हाका डिवायन न्यूट्रिशन हांव ब्रँड एम्बेसिडर आतां डिवायना कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारलें. मागीर हांगा कांय ना स्कोप एक्चुली खरें आनी सगळ्या बॉडी बिल्डराक खबर आसा जेक म्हण आतां लेटस्ट तांकां कळटलें मुखार बॉडी बिल्डींग कितें तें. हांगा गोंयांत तूं कोण खायना बॉडी बिल्डिंगाक फकत क्रिकेट आनी फुटबॉल तें सोडून कांय खंयचे स्पोर्ट्साक येना. म्हाका जाल्यार दिसता त्या खातीर हांव अमेरिका गेलो कित्याक अमेरिका इज अ सेंटर ऑफ बॉडी बिल्डींग म्हणल्यार फिटनेस जे इतलें हें आसा खूब अनकंडिशनल सपोर्ट आनी एनकरेज करता तुका. आनी दे अमेरिकन्स पिशे बॉडी बिल्डींग म्हणल्यार तूं जाग्यार रस्त्यार पळयतले पुशअप मारतले डंबल्स कितें हांवें म्हाजी फेवरेट कंट्री अमेरिका आसली कित्याक सगळे टॉप बॉडी बिल्डर आसा न्ही आख्खे वर्ल्डा ते अमेरिकेचे म्हाका तेंचे भशेन जावपाक आसलें. आनी हांव हांगा खूब व्हडलो गोंय म्हाजे फुडें भुरगीं आसता सगळे ती पयला आसतले नॅशनल इंटरनॅशनल खेळटा म्हूण थंय गेल्लो थंय हांव चित्त गो म्हणलें थंय सेटल जावपाक आतां पळोवया कितें जाता तें. जरी म्हाका तर गोंया तर तितले भाव दिना म्हणल्यार हें दिना न्ही आतां हांव खेळटलो परत गोंया म्हणल्यार इंटरनॅशनल खेळटलो तरी
सपोर्ट मेळना न्ही जाल्यार हांव थंय सेट जातलो. पूण हालीं म्हाका एसेंब्ली दाजी सरकारान नांव घेतलें हांव थंय गेलो म्हणून, आनी म्हाका कितें करचें म्हणून एसेंब्ली गोवा सेशना. दाजी सरकार पळोवया आतां तशें पूण वयतलो दाजी फुडें, कारण आपयलेलो बी म्हाका विचारपाक म्हाका. बट तेणे आपूण जावन तो रेज केलो काय? आपूण जावन रेज केलो. ओ वाव. जावन हय, हांवें काय सांगलें आसलें आपूण जावन रेज केलो तेणें. तेका कळ्ळें न्ही हांव पावलो म्हणटा कित्याक हांव एक तेंका दिसतालें की हांव एकटो आसलो की हांव मुखार कितें जिखपाक शकतालो बॉडी बिल्डिंगाक. म्हाका हांवें सपोर्ट केलो ना. मागीर तेंका आतां सद्याक कोण ना बॉडी बिल्डर जो थंय त्या लेवलाचेर वचपा सारको. खूब जाण पयले बॉडी बिल्डर पावलो ना त्या लेवलाचेर, आनी पावल्या पसून मुगो ते टॉप 10 पसून येना. आनी अमेरिकान तूं चिंतना जाल्यार टॉप 20 पसून येवपाना कोण हांगचे गोंयचे बॉडी बिल्डर. आनी इंडियेचे पावना गो थंय ऑलिंपियाड क्वॉलिफाय जायना कोण. हार्ड सारकें. पूण आनीक एक तुका विचारपाक आशिल्लें की तूं पयलीं बारीक आशिल्लो, खूब पयलीं बारीक. सो मागीर तूं मोठो जातकीर अशी कितें फिलींग आयली तुका? फिलींग म्हळ्यार फेम वाडली तुजी, म्हळ्यार फॉलोवर्स वाडले. तें जालें तुका भितरल्यान तुज्या मनाक म्हळ्यार अकस्मात मोठो ना कांय ना, मनाक कांय ना. फकत जेन्ना पळय आतां बॉडी बिल्डींग म्हणल्यार एक नॅचरल आसता. ओके, आतां ओपन उलयता फुडें हांव. एक नॅचरल आसता, एक एनहान्स आसता. एनहान्स म्हणल्यार तूं थोडे तुका स्टेरॉइड्स ना मेडिसीन घेवपा पडटा त्या लेवलाचेर पावपा खातीर, कळ्ळें न्ही. जेन्ना तूं स्टेरॉइड बी घेता न्ही विथ अ प्रॉपर गायडन्स जाल्यार जातात तुजो बिहेवियर असो तसो जाता, तूं एग्रेसीव जाता मदीं. ते चेंजीस जाले पळय, मूड स्विंग बी जावप. पूण जेन्ना हांवें प्रोफेशनल कोच दवरलो न्ही तेन्ना सगळो बरो हांव. तेजे पयलीं खूब जाण मेळ्ळे गुरू घंटालो म्हाका हांगा, तेंच्यांनी वाट लावन उडयली म्हाजी. त्या खातीर हांव न्यूकमर जे म्हाजी कोण क्लायंट आहा नाल्यार कोणाक सांगता न्ही स्टेरॉइड केन्ना घेवप न्ही. नो. कितें अशें जाता तितून? मनशां नॉलेज हांगा एक्चुली गोंया कोणाक नॉलेज ना सांगपा म्हणल्यार. स्टेरॉइडा नॉलेज कोणाक ना. आतां कित्याक कितें लायक आतां हांवें घेतलें म्हूण तेका सूट जायना न्ही. तेजी ब्लड पळोवपा पडटा, तेजी प्रोटोकॉल आसता. ब्लड मार्क पळोवन तेजी BP चॅक करून डायबिटीस आसा जाल्यार तें पळोवन ते प्रमाणे सायकल करप आसता सारकी. ती सद्याक गोंयांत कोणाक खबर ना एट प्रेझेंट, कळ्ळें न्ही. आनी त्या खातीर हांवें कोच सगळे म्हाजे आतां प्रेझेंट कोच आनी तेजे पयलीं कोच आसलो इंटरनॅशनल आसलो, कळ्ळें न्ही. पूण गोंयांत इंडिया आसा गो थोडे कोच, बरे कोच आहा जे डॉक्टर आसा ते स्पेशल डॉक्टर आसा आनी ते बॉडी बिल्डींग खेळात. तांकां थोडी म्हणल्यार थोडी न्ही खूब नॉलेज आहा तांकां. पूण गोंयांत तरी कोण ना प्रोफेशनल जो तुका गायड करपा सारको स्टेरॉइड घेवन. सगळे डेंजरस. बट तुका केन्ना अशें हें जाला म्हणल्यार रिवर्स एक्शन बी अशें कितें जाल्यार खूब फावटी जेन्ना हांव म्हाजी प्रेप गोंयची कोचा अंडर करतालो न्ही तेन्ना सॉलिड ट्रस्ट जाला. हांव सा सीक पडलो. ऑर्गन्स म्हणल्यार तुका मदीं लिवर स्वेलिंग जावप, किडनी इंटरनली हय सॉलिड ट्रस्ट जाताली. तर मागीर हांवें मागीर ट्रिटमेंट केलो आनी प्लस हांवें कोची चेंज केलो मागीर. हांवें तुका केन्नाच विथआउट गॉगल पळोवना. म्हणजे तुजे पोस्ट बी जे आसात ते सगळे विथ गॉगल आसा आनी आतां तूं विथ गॉगल आयला. सो कित्या खातीर? बरें ओके. गॉगल घालून म्हणल्यार म्हाका मुगो एक जालें आसतलें एक 14 वर्स पयलीं एक्सिडेंट जालो मेजर सारको बायक घेवन एक्सिडेंट जावन मागीर आय लीड ना ते कट पडलो डीप. तेजे नंतर हांवें मागीर तो कॉन्फिडंट गेलो म्हणल्यार अशें करून गॉगल घालून. पूण आसा म्हाजी पोस्ट विथआउट गॉगल थोडे आसा घातले हांवें. तेजे नंतर म्हाका कम्फर्टेबल दिसना काडून भोंवपाक आनी हांवें भरपूर त्रास काडला. ते एक्सिडेंटा नंतर लायफ चेंज जालो म्हाजें आख्खें. कोमा बी आसलो, सॉलिड त्रासा काडलो भरपूर. एक वर्स भर सॉलिड घरा कडेन उरलो. कोमा कितले ते? एक दोन दीस म्हाका 2 दीन हय 2 दीस. पूण तेन्ना कितें समजता? कांय समजना कांयच ना. डॉक्टर डिक्लेअर करता तुका तूं कोमा असो म्हणल्यार एक तूं मेल्ल्या भशेन थोडे दीस मरोन परत जीत जावप कोमा म्हणल्यार. हार्डली लोक जिते जातात न्ही परत. हय हय मोस्टली कोमांतल्यान थंयच्यान किक स्टार्ट मारलें बॉडी म्हणल्यार थंयच्यान चिंतलें आय हॅव टू बिकम समथींग इन माय लायफ, कळ्ळें न्ही. एक्सिडेंट जातकीर मागीर तुगेले तो फूल जे तुजो प्रोसेस आशिल्लो जीम मारपाचो तो स्टॉप जावना. हांव इतलो हट्टी भुरगो. म्हाका डॉक्टरान एक्सरसाइज मारनाका मारली एक्चुली. पूण हांव घरा कडेन डंबल्स मारतालो.
म्हणजे तू कंटिन्यू दवरलें कंटिन्यू न्ही एक 6 म्हयन्यान हाती डंबल घेवपाक स्टार्ट केलाय. पूण मागीर तेन्ना मातशें परत हें जाल्ली बॉडी काबार जाल्लो सारको म्हणल्यार बॉडी सगळी काबार ऑलमोस्ट. तुका परत फूल करची पडली. फूल करपा ती किक स्टार्ट मारलेली पळय ती सामकी चड एक्स्ट्रा मुखार गेला सारको. कितले वर्सां पयलीं म्हणली तुवें एक्सिडंट? 2007 जाल्लो म्हाका. 2007. ओके मागीर थंयच्यान तुजी बॉडी आतां अशी जाल्या. थंयच्यान हय 7 थंयच्यान तेज नंतर कॉम्पिटिशन केलें एक्सिडंट नंतर. तेज पयलीं टायमपासा बॉडी करतालो. आनी तूं केन्ना बॉडीची अशी एडवांटेज घेतल्या लोकांक धमकोवपाक मारपाक? खूब जाणां यूज केला म्हाका पयलीं पूण म्हाका तुवें जावं हांवें जावन केन्ना केलें ना. म्हाजे वाटे हांव अशें बारीक भुरगीं बी वाटे येयल्यार हांव केन्ना तेंका घास पुसूं घालना. म्हाका खबर आहा न्ही म्हाजी लायकी कितें ती. बारीक आसतात तेच चड उसळटात. उसळटा आनी म्हाका तशी लायक ना हें करपाक झगडी करपाक. हांव वायलंट न्ही भुरगो पूण लिमीट क्रॉस जाल्यार खूब वायलंट जाता. जाला तें सांग जे जाला केन्ना एक्सपिरियन्स जाला इन्सिडेंट खूब आसा. एक सांग. खूब आसा जेन्ना घरा कडेन बी येवन कोणें धमकी दिल्ली म्हाज्या घरा कडेन फॅमिली तेन्ना केल्ली एक केस जाल्ली बरी व्हडली. तांकां मारलेले आनी बरें खूब जाणां मारल्याय बी. ते आसात आसा आसा आसा. आनी अशें वाटेर बी कोणाकूय धमकी ना 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 तें म्हाजे तसलें ना म्हाजे मना. हांव वायलंट न्ही भुरगो पूण म्हाजे वाटे येयल्यार हांव मातसो मागीर दुसरो कशें जाता. खंयच्या पॉयंटाक तुका अशें जालां की नाका बॉडी बिल्डींग सोडुया आतां? खासदारशी टायटल मारून तेज नंतर चिंतलें की बॉडी बिल्डींग नाका म्हणून. आनी हालीं हांवें पयर पोस्ट घातला हांवें सोडलें म्हणून बॉडी बिल्डींग. आतां ती सोडली? ना हालीं पोस्ट घातलें सोडलें म्हणून पूण हाल कंटिन्यू इन अमेरिका. इंडिये गूड बाय गूड बाय केली तेजी रिजन आसा गो. हांगा इंडिये हांवें खासदारशी टायटल मारून. पूण आतां तूं थंय तूं सिटीजनशीप घेतलो? हय ट्राय करता हांव सद्या. पळोवया तेजे पयलीं म्हाका गोवा गव्हर्मेंटान इंडिया गव्हर्मेंटान कितें तरी सपोर्ट करता न्ही जाल्यार आय एम प्रावड टू बी इंडियन. खासदारशी टायटल मारतकीर म्हाका दिसलेलें की म्हाका जाय तशें मेळटलें म्हूण लायफान. कित्याक पळय बॉडी बिल्डिंगा अल्टिमेट म्हणटा तें एक मिस्टर गोंयकारां खातीर एक मिस्टर गोवा जावपा आसता फर्स्ट स्टेज. मागीर इट्स हार्डली कोण मिस्टर इंडिया म्हाका दिसना कोण जालो असतो टायटल मारपी नॅशनला. रामान मारले रामा भट म्हणून तोय US रामा तो फर्स्ट एक्चुअली नॅशनला फर्स्ट गोल्ड मारपी तोय US तेका जाल्यार 8 वर्सां US. तेणें बी सोडलें हांगा. म्हाजी परिस्थिती सेम जाली. म्हाका एक टायटल मार फेम मेळ्ळी भरपूर नो डावट पूण गोवा गव्हर्मेंटान म्हाका सपोर्ट केल्लो न्ही जाल्यार फेमान पोट भरना. पयशे खंय मेळटा तुका फेमान कांय ना न्ही. सो म्हाका दिसलें की कितें गोवा गव्हर्मेंट सपोर्ट करतलो आनी हांव मुखार मिस्टर वर्ल्ड खेळटलो युनिवर्स खेळटलो तशें करून चिंतलें हांवें ऑलिंपिया खेळटलो पूण कांय सपोर्ट मेळना. हांवें चिंतलें की बंद करपा सारकें. आनी एक क्वेश्चन म्हाका तुका विचारपा जाय पूण मातसो भंय दिसता. ना विचार. सगळ्यांक विचारता. तूं सिंगल काय? नो कमेंट्स. आनी लग्न केन्ना जातलो? लग्न म्हाका टॉलरेट करपाक कोण मेळपा जाय पार्टनर. कितें अशें टॉलरेट म्हणल्यार बॉडी बिल्डरा बीन तुवें लग्न जावपाक चिंतप ना बॉडी बिल्डरा फुडें एक्सपेशली चेडवान सांग तुका सायको आमी मातशें कळ्ळें न्ही. आतां कितें जालां आत्तां जाय नाका जाल्यार नाका. डॉमिनेटींग बिहेवियर हट्टी सारकें. सो तूं लग्न जावपाना? मुखार खबर ना म्हाका पूण आतां सद्या तरी यांग हांव. मागीर हात पांय चलता जेन्ना कडकडटा तेन्ना लग्न जावपी. हात पांय कडकडपा लागता आतां जावन कितें फायदो. खूब मॅरेज पयल्या मुद्दे आतां न्यू जनरेशन आतां लग्न जाल्या ते रोखडें लग्न जाता डायवोर्स घेता. आतां जनरेशन तितलें बरें ना. पयलीं कोता येता ते खूब जाण म्हाजे फ्रेंड सर्कलाक खूब जाण लग्न जालें 1 वर्सान डायवोर्स धूम काबार. हे जनरेशन हांव पातयना. बॉडी बिल्डर्सांक मोस्टली मुवीजांनी बी आपयतात अशें रोला खातीर. सो तूं केन्ना गेला? केला हांवें खूब मुवीज केल्या? हय एक विलन रिटर्न केला
पयर हाली ते जॉन अब्राहम आयिल्ले ते कशें अप्रोच जालें म्हणजे तेणी अप्रोच केलें तेन्ना अप्रोच जाल्ले म्हाका मागीर तेचे पयलीं कसलो रोल आसा तेंचे बरोबर एक हे गो ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणल्यार तेंचे बरोबर भोंवपा सारकें फाटल्यान भोंवता पळय पर्सनला भशेन बोन्साला भशेन भोंवपाचें नाल्यार आनी एक हितू विलना हितू आसा द डॉक्टर म्हणून तामील मुवी ती रघु राघव आसता ती हितू रोडीचा रघु राघव पळय तो आसा तितू भितर विलन आसलो एक टेबलाचेर बसता उलोवपाचें आशिल्लें उलोवपा अण्णकडू मामा अण्णा तामील ते आमकां येना ते मागीर ते बरोवन दिता ते कितें खबर ना कितें उलोवपा ते पूण उलोवचें पडटा उलोवपा पडटा कितें उलयतलो याद आसा तुका ते म्हाका लँग्वेज कळ्ळा सांगता तुका म्हाका कळना लँग्वेज कितें ती उलय म्हणल्यार तूं उलयलो उलयलो आनी एक सिरीज आहा ओ मदर सिरीज 2 आहा 6 एपिसोड आहा तितूक बी तसलो असो डिस्को भितर आसता म्हणल्यार बाउन्सर हय आनी एक ती कोंकणी पिक्चर केल्ले कसलें फ्रेंडा एक हेल्प केल्लो मोग कुड्ड म्हणून तितून एक स्पेशल अपियरन्स आहा म्हाजो आनी तेचे पयलीं ती ईशा कोपीकर खबर ना म्हाका दिशा म्हाका खबर ना तिजे बरोबर एक ल्हानसो हांव फाटल्यान डान्स करता तूं शिकल्लो डान्स तसो शिकलो नाक याद आसा करपाक ना आतां जावपाना बरें पयलीं ओके आता एक फन सेगमेंट करूया व्हॉट्स ऑन माय फोन हांव तुका फोनाचेर कितें आसा तें विचारतलें तुज्या तुवें तो दाखोवचो फोटो ऑर एल्स हे कितें लास्ट कॉल तुका वैभवी तुजो खंयचोय फोटो दाखय जाका एक बरी बॅक स्टोरी आसा म्हळ्यार अशी बरी बॅक स्टोरी आसतना तुवें तो फोटो काडिल्लो स्टोरी सांग ती आं ओके दोन्ही सायडीच्यान बीच आहा एक गॅलविस्टर यूएस आनी जाणा मदीं एक रोड दोन्ही सायडीच्या बीच इमोशनल फोटो हो इमोशनल इमोशन ट्रॉफी जिंकलेली व्हडल्या खुशीके आसू बी आयले तुका रडलो अचिवमेंट न्ही ते व्हडले गोंयांत कोणें केलें ना तसले अचिवमेंट ते हॅप्पीएस्ट फोटो ओ वाव रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान जिंकलेलो मग केन्नाचो म्हणलें तुवें इंडिया पाकिस्तान पयलीं गेले जाल्यार न्ही तूं गेल्लो तुजी बेस्ट सेल्फी दाखयच आसा फोटो विथ अ सेलिब्रिटी हो सद्या लेटेस्ट म्हाजो कोणाक चड कॉल करता तू शिवम कोण शिवम ओ जी कॉम्पिटिशन्स असतात पळय बॉडी बिल्डिंगाची तेजे खातीर प्रेपरेशन कशें आसता क्रेविंग्स कंट्रोल करपा पडटा प्रेपरेशन साव डिफिकल्ट म्हणल्यार एक प्रेप करता जाल्यार तुका एक 6-7 म्हयने सारके पयलीं करपा पडटा एक वर्स पयलीं तरी तूं एक मिस्टर बॉबी करता तुका 6-7 म्हयने जाय सारके डेडिकेटेड सारके डायट तेला खावपा मेळना साखर खावपा मेळना ओ आनी आतां तुजे डायटान तेल बी नाच ना तेल बी खायना चीट डेज हांव केन्ना संडे फाटी करता जेन्ना ऑफ आहा तेन्ना नाजाल्यार हांव चीट करना आनी प्रेप करता आसतना असलें हालत जाता बॉडी बिल्डराची आनी ही एक्चुअली मेसेज सगळे बॉडी बिल्डर जे कोण आसता पळय तांकां कळटलें हांव कितें उलयता आमी उदक वचपी ना केला एक दीस 2 दीस उदक पिना कित्याक बंद करता ड्राय लूक दिसपा खातीर म्हणल्यार तूं सारको मस्कुलर दिसपा खातीर आख्खी बॉडी ड्राय करपा पडटा हालत तूं न्हिदोन तूं तुजें उठपा जायना केला तूं बेडीचेर न्हिदोन राव 2 दीस बी आसता तेन्ना बॉडी बिल्डिंगाक तुका तुजी बॉडी ते भशेन जालना न्ही त्यामुळे तुका उदक बंद करपा पडटा उदक पिवप ना ड्राय जाता तूं सारको बॉडी मागीर तूं सुकलेला बी जाता तेका सॉल्ट ना मागीर उदक कमी करप कार्ब्स झिरो करप कार्बोहायड्रेट म्हणल्यार शीत बी सगळें बंद करप फक्त प्रोटीन प्रोडक्ट काकडी आनी प्रोटीन तेच खावपाचें लास्ट दिसांनी आनी जीव वयता अक्षरशः ताबर जाता तुजें उठपा तूं ब्लॅकआउट जाता मनीस जेन्ना झिरो कार्ब्स करता उदक बंद करता तेन्ना आनी मागीर स्टेजीर वचपाक जाता तेन्ना मागीर 1 दीस पयलीं आमी लोड करता म्हणल्यार खाता बिता 1 दीस पयलीं हो सो तो प्रिपरेशन इतलो हे आसता डेंजरस सारको शॉर्टर्स प्रेप
लायफाक डेंजरस ट्रॅक म्हणजे मिस्टर इम्पॅक्ट सगळ्यांचे व्हडले टायटल ऑफ गोवा गोयचे व्हडले टायटल तेज्या व्हडले टायटल कोणें केलें म्हाका अंजुना जाल्ले ते म्हाका याद आहा 40 दीस पयलीं लोहिया मेथोडीचें कॉम्पिटिशन जाल्लें आनी तेंच्यांनी तें आनी हांव ऑफ केल्लो ऑफ म्हणल्यार बॉडी बिल्डिंग म्हणल्यार ऑफ सिजन आसता एक कॉम्पिटिशन घेवन न्ही एक बॉडी बिल्डर ऑफ वयता ऑफ म्हणल्यार बंद करूं सगळें जाय जाय ते खाता आपण रुचीक वस्तू हांव रुचीक आयस्क्रीम बी खायत आसलो आनी पोट बीन मातशें भायर काडलें खावंक लागून आनी जेन्ना ते इम्पॅक्ट एनावन्स केलें न्ही म्हाका 40 दीस जाल्ले खबर पोट जाल्लें ते अक्षरशः सुजलेलो म्हाका 40 दीस जाल्ले कळना तुका आनी म्हाका ते टायटल मारपाक जालें कित्याक ते सगळ्यांचे व्हडले टायटल गोंयांत ते तेजे टायटल जालना गोंयांत 40 दीस जाता ते रेडी जालो आनी टायटलूय मारले 40 दीस जाता असले ट्रॅप ते म्हाज्या लायफाक केन्ना केन्ना म्हणल्यार मागीर वर्कआउट बी कितलो टाइम लागतालो वर्कआउट डायट सप्लिमेंट मेडिसिन फार केलाय सामको आनी पयशाचो फार आनी एक्सपेरिमेंट करून पयलो बॉडीचेर आनी जिखलोय बी एक्सपेरिमेंट म्हणजे एक्सपेरिमेंट म्हणल्यार 40 दिसा भितर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट अजुनूय म्हाका दिसना कोण 40 दिसा भितर कोण येदो व्हडलो पोट काडलो येदो मोठे एक्सपर्ट बी 40 दिसा भितर पॉसिबल ना पूण हांवें बॉडीचे एक्सपेरिमेंट करपाक गेले म्हणल्यार अशें कोचा बी आयकप ना कोचान सांगलें देवना म्हूण एब्यूज केलाय सगळें लायक वॉट एवर इट टेक्स मरपा रेडी आसलें मेल्या कोता येतालो पूण ते म्हाका टायटल जालें जिखलो टायटल जिखलोय बीन आनी ते एक साम व्हडलो प्राउड मुमेंट मेळ्ळो कित्याक गोंयचे व्हडले टायटल मारप म्हणल्यार म्हणल्यार सगळे गोंयकार आनीकूय खूब जाण आयिल्ले हय हय आख्खे ऑल गोवान 1 लाख टायटल अजून धरना हांवें 1 लाख आमगे गोंयची 30,000 बी टायटल धरता आतां पळय हांव गोंयकारां आनी 1 लाख मेळ्ळा 1 लाख व्हडले टायटल ते गोंयचे पळय हांव गोंयांत बॉडी बिल्डराक क्रिटिसायज करना आनी इंडियेक बॉडी बिल्डराक क्रिटिसायज करना पळय आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट मेळपाक जाय आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ माय कंट्री तशें न्ही हांव अमेरिका वचून चेंज जाला तशें काय ना फकत आमकां सपोर्ट मेळना सो आमी कितें करतले कांय ऑप्शन ना म्हूण आमी थंय वयता जोडपा खातीर म्हाका असो कोणें हांगा तर बरो जॉब दिता गव्हर्मेंट जॉब तर दिता न्ही कोण तरी म्हाका कॉम्प्लेक्सान बरो पेमेंट हांव बरो म्हणल्यार आय कॅन डू मेनी थिंग्स लायक खंयची कितली टायटल आसपाक शकता म्हाका बरो जर जॉब दिलो आनी बरो स्पॉन्सर आमकां कांय मेळना ते खातीर हांव अमेरिका गेलो हांव ते म्हाजी अमेरिका वचपाक एकूय हेतू कितें म्हाका पयशा जाय जातली बॉडी बिल्डिंग करतलो न्ही भरपूर जा गोवा लेवलाचेर करता न्ही तितलो खर्च जायना पूण जेन्ना तूं नॅशनला आनी इंटरनॅशनला वयता न्ही तेका घर जायगा म्हणटा पळय तो एक डायलॉग आसा कोण तो MC स्टॅट घर जायगा आख्खे 4-5 घरां वयतलीं म्हाजे भितर बंगले वयतले आनी गाडी वयतली इतले पयशा खर्च आहा म्हाका हांव एक्सपेन्सीव केन्ना पळोवना पयलीं केन्ना बॉडी खूब खर्च करता हेल्थाचेर हेल्थ कॉन्शियस म्हाजे बरोबर भुरगे आहा ते BMW घेवन भोंवता बरोबर पूण लास्टाक कितें हॉस्पिटलांत एडमीट आसता कळ्ळें न्ही कितें ना कितें हेल्थ इश्यू आसता ते खातीर बॉडी बिल्डिंग करप आनी ते कंटिन्यू करपाक व्हेरी डिफिकल्ट तुजी करोडान पयशे जाय बॉडी बिल्डिंग दीस इज फॅक्ट आनी ते म्हाजी घरां जे कोण पावले न्ही तांकां खबर आहा कितले सप्लिमेंट घेतल्या ते आय स्पेंड मोर दॅन 30-40 lakhs सप्लिमेंट डबे आहा म्हाज्या कडेन डबे आसा खरें मेरले न्ही तुवें कावंट केल्यार ते 50 लाखां म्हाजे जातले सप्लिमेंटूच मेडिसीन डायट पयले न्ही ते जाले आसता 500 कोटी पयशे तुका म्हणलें आनी ते पयशे सेव करून केल्ले न्ही कडेन BMW बऱ्यो बऱ्यो गाड्यो भायर दवरताले बंगला आसतालो त्या कडेन फ्लॅट आसताले तुजें डेडिकेशन तितून आसा न्ही नांव आहा न्ही म्हाका कोण आनी म्हाका फादर US कसो गेलो न्ही हाजे जाग्यार रावता आनी म्हाका आख्खे अमेरिकन वखदा म्हणल्यार हांव युनीक वचून तेंचे भशेन म्हाका आयज पयलीं US केल्ले कोणें म्हणलां की तूं इंडिये म्हण हांव कॅमेरा तुका कोणें आयज पळय आजुनी US केल्ला म्हाका म्हणना यू आर इंडियन म्हूण ते म्हणटा म्हाका इदर यू आफ्रिकन नायजेरियन यू डोंट लूक लायक अ इंडियन बॉडी बिल्डिंग खूब जाणां सोडलेय बी ना म्हणजे गोंयकारांनी कित्याक हेच खातीर तांकां सपोर्ट मेळना गो म्हणल्यार रामा भट इतले फाटी मिस्टर गोवा 16 फाटी मिस्टर गोवा ताका सपोर्ट दिलो ना एक जॉब दिल्लो तो ताकाय बी काडून दिलो तो गेलो अमेरिका बरें बॉडी बिल्डरान क्विट केले कडेन अमोद मांडोळकर जालो खूब जाण काय मेळना मागीर ते दुसरी लायन धरता तेंची कंटिन्यू दवरपाक कोण वचना कंटिन्यू घेवन हांवें एकटो म्हाका एक जीत दा ती पयली सपोर्ट आनी म्हाजी दिसूय स्टार्ट जाता बॉडी बिल्डिंगान कळ्ळें न्ही हांवें ट्रॉफी पळयता तुजो रुटीन कितें सद्याक
रुटीन उठटा सकाळी मागीर जेवण सारकें जाता म्हाका मेन ओट्स बी खावन ते करून खातलो जाल्यार मागीर मम्मा म्हाका भरपूर हेल्प करता. मम्मा खातीर बॉडी बिल्डर आसले मम्मा म्हाका सपोर्ट करना न्ही जाल्यार बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नासलें. सगळे मील बी करपाक तुका खबर आसा फाटी खाता आमी जेवण मेन बॉडी बिल्डिंगान ते रांदपी घरा कडले कोण मेन आसता ते हांवें खूब सपोर्ट केला म्हाका. आनी म्हाज्या आवय शिवराक बी प्युअर शिवराक हाती पोती घालून चिकन करता तूं चीत ते चिकन कसले जातले ते हाती पोती घालून चिकन कसले जातले तो चीत ते खावपा जाय म्हाका जाल्यार मागीर बॉडी बरी जातली. ते तितूका बॉडी बिल्डिंग केला आयज पसून नाल्यार लोक थोडे बॉडी बिल्डर आसा पळय ते बरे घोस्तान खाता बरे बरे रुची बरे बरे हे करून मागीर चिकन ना मागीर मम्मा हाती घालून जेन्ना पोती घालून करताली ती चिकन खायना ती प्युअर वेज ती काय तुझे हायट आणि वेट कितलो? हांव आतां हांगा येयल्ल्या देंवलो 114 किलो जाल्लो अमेरिका आसतना आतां 108 जालो 108 आनी 5.10 हांव. दोन हे करून दाखय किती म्हणतात ते सांगा किती करते का. ओके आणि कितें केन्ना अशें जाल्यार तूं स्टेजीर वतगीर तुका परफॉर्म करपा जायना? शिरोड कॉम्पिटिशन आसलें मिस्टर गोवा तेन्ना एकदां दिसलें म्हाका हांव मुखार म्हणल्यार हांवें भरपूर रॉंग खालें कळ्ळें न्ही रॉंग खालें आनी मागीर ते डायजेस्ट जावपाक तकली बिकली घुंवपा लागली तेन्ना होप सोडलेलो एक्चुअली हांवें कॉम्पिटिशन खेळपाक पूण देंवलोय बी जिखलोय बी तो कॉम्पिटिशन खबर जाल्लो मदीं बसलो मुगो आनी म्हाका खरें अक्षरशः खरें उलयता बसलो मुगो हांवें पाव बी सगळें भार मारता म्हाका जायना रे लास्टाक अशें 2 पांय मारले म्हाकाच कमान गेलो स्टेजीर जिखलो. बॉडी बिल्डिंगाक वेट हे आसता वेट कॅटेगरी आसता जरी तूं आतां पळय 55 कॅटेगरी 55 भुरगीं बॉडी बिल्डर जावपा जाय तीच वेट आसपा जाय 60, 65, 70, 75, 85 मागीर एकदां म्हाका दिसता की हांवें कॉम्पिटिशन कितें तरी जाल्लें की हांव ओवरवेट जालो धांवपा लागलो वेट देंवपा ते कितले 300 ग्राम कितें देंवपा लागलो धांव एकदां असली परिस्थिती जाता ब्लड काडटा देंवपा खातीर ब्लड तसली परिस्थिती जाता ब्लड बी काडपा पडटा म्हणल्यार मातशें देंवपा ब्लड बी काडपा पडटा असले बॉडी बिल्डिंग रिस्की स्पोर्ट्स आसा ते आतां ते ऑलिंपिक्सा एड करना बॉडी बिल्डिंग बट ते डेंजरस जाता तुजी लायफ खंय ना खंय तरी डेंजरस व्हेरी डेंजरस स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह स्पोर्ट आनी डेंजरस बी तुका तर प्रॉपर गायडन्स ना न्ही तूं एकटो करपाक शकना बॉडी बिल्डिंग तुजी इतली बॉडी बरी आसा बेश्टी दिसपाक पूण ती कॉम्पिटिशना लेवलाचेर वचपाक बॉडी आतां हे लिडर आतां कोण नवे भुरगे येता एक्सरसायज ती बॉडी पोखी अशी न्ही ती तेंच्यान ती बॉडी घेवन थंय ती बॉडी घेवन तूं स्टेजीर वचपाक शकना तूं काबार करता स्टेजीर बॉडी आसता पळय एक मेहनत खूब आसता तेजे फाटल्यान स्ट्रगल खूब आसता तेजे फाटल्यान डायट सगळें ती बॉडी करपाक व्हेरी डिफिकल्ट स्टेजीर बॉडी. ओके सो तुका कितें मेसेज दिवपा जाय आतांच्या भुरग्यांक? आतां युथा स्पेशली बॉडी बिल्डिंग कोण आतां करता पळय आतां एक मेसेज कितें की विथआउट नॉलेज तुमी स्टेरॉइड घेवची न्ही स्टेरॉइड स्पेशली आनी कोच कसो घेता न्ही जो प्रोफेशनल कोच आसता तो कोण सांगतले तुका हें घे तें घे म्हूण आपूण अशें जिखता तें जिखता ते मनशा कडेन पयस रावचें. आनी आतांची लेटस्ट म्हणल्यार हांवें पयला गोंयांत येवन आतां की टर्मीन आनी एक हें बी म्हूण ड्रग आसा कळ्ळें न्ही ते भुरगे आतां जिमा वयचे पयलीं मारून जिमा वयता ते बंद करचे लोकांनी तितून भितर मरण सा निश्चित मरण सा शुअर आहा टर्मीन तेंचे पयस रावचे कोण जे आतां लेटेस्ट कोण बॉडी बिल्डिंग करता पळय स्टेज खेळपा जाता पळय तेंच्यांनी AMP आनी टर्मीन केन्ना घेवची न्ही लायफान आनी गुरू जे कोण आसा पळय गुरुजी ते गोंयचे तेंचे गुरुजी कडल्यान पयस रावचे पूण प्रोफेशनल कोच घेवपाचो पयस चड पडला कोता येता हांव म्हणना म्हाका हायर करना आनी म्हणून बरो कोण कोच घेवचो की तेका बाबा मेडिसिना नॉलेज आसपा जाय तेजे कडेन एनाबॉलिक सर्टिफिकेट आसपा जाय तसली कोणा कडल्यान कोचिंग घेवन बॉडी बिल्डिंग फुडें करचें नाल्यार बॉडी बिल्डिंग करचें न्ही बेस्ट तुम्ही बेस्ट एक्सरसाइज मारा
आणि शोआ बॉडी करत जे कोण बॉडी बिल्डिंग खरें इंटरेस्टिंग आहा स्टेज खेळपाक तेंच्यांनी घेवपाचे स्टेरॉइड पूण कितें अंडर गुड गायडन्स कोण कोच आसता. ओके सो दॅट इज इट. थँक्यू सो मच. आणि केन्नाय वाटेर बी दिसता जाल्यार हरकी फर्स्ट टाइम दिसता इंटरव्यू दिव ना. हांव मातसो इंट्रोवर्ट आनी म्हाका कॅमेरा हे आसा कॅमेरा फोबिया म्हणटा ते. एक स्मॉल मेसेज लास्ट माझी गोवा प्लॅटफॉर्मला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि गोयची पयली प्रमोट करा.